भाग्यवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रीग आसोना. बागार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. साबार जाण त्या दिसा म्हज्या लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय, तुजे नांवी आमी देंवसार दवंडल्यात न्हय, तुजे नांवी आमी अचर्यां केल्यात न्हय. तोवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लप धरल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड चडलें, जड वडेय वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसळून पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड चडलें, जड वारेंय वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळून पडलें, अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकोवण आयकून विजमीज जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतालो, तांच्या शास्त्र्यां बरी शिकयनातलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो, भाग्यवंतो मातेवाच्या वांजेलांत 5 ta 8 अध्याय पर्यंत आमकां दोंगरावेलो प्रसंग हाचेर जेजू शिकोवन दिता. ह्या शिकोवणे मार्फत जेजू भोव अपुरबायाचे क्रिस्तांव जिणी आमी कशी जिये जय, कशें चलती जिवनांत ताका साक्ष दी जय, अशे विशयात आमकां आयकूंक येता. आनी प्रत्येक जावन आयच्या वचपांत आज आमी आयकल्या प्रमाणे 7व्या अध्यायांत 21 ta 28 वळींनी जेजू आमकां सांगता, एक गंभीर शिकोवण तो आमकां दिता, एक खडक शिकोवण तो आमकां दिता आनी इशारो दिता आनी स्पश्ट रितीन सांगता, बापाची खुशी करचें, ताका काळजाण जियोवचें, ताका ताचो खरो पाटलावदारी म्हण दाखोवन दिवचें, हें जावन आसा आमचें हर एकल्याचें जिवीत म्हणून. वय मोगाच्या भावा भयण्यानो, केवळ बायल्यान नांव आसून बायल्यान क्रिस्तांव म्हणून आमी जियेल्या पावना, बगर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत क्रिस्ताचे खरे साक्षीदारी, खरे पाटलावदारी म्हूण आमच्या खज्ञांनी आमी जिवन दाखय जाय म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. मोगाच्यानो, आमी एक आज प्रश्न आमकां विचारी जाय, आमच्या जिविताचो उद्देश कितें, इरादो कितें, आमच्या जिवितांत कसले प्रायोरिटीज आसात. वय बापाची खुशी करचें, ताका काळजाण चलचें, न्हय म्हजी खुशी करचें, ह्या संवसारी चिंतपा प्रमाणे आमी जियोवचें. देखून आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक खरो उद्देश, खरो शेवट, खरो इरादो गरजेचो. पळया, ह्या दिसांनी पावसले दीस आनी आमी पळयता जायतीं मोडां येतात, काळीं काळीं मोडां, सगळोच काळोख पडटा, पूण थोड्याच घडयांनी सगळीं मोडां नितळ जातात आनी थंयसर पावस येना. एक मोड जालें म्हणटच, काळोख पडलो म्हणटच बरो पावस आयल्यार मात्र त्या मोडाचो उद्देश पूर्ण जालो, नातर जाल्यार तें मोड येवनी कांय फरक ना आनी थंयसर कांयच बरेंपण जायना. तशेंच एका क्रिस्तांवाचें जिवीत, नांवाक मात क्रिस्तांव जावन भायल्यान मात्र आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवन आमच्या अंतस्करणांत ह्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी क्रिस्तांव म्हूण जियेनात जाल्यार कांयच तातूंत बदलावण जायना, कांयच बरेंपण जायना आनी तें कांयच मोल ना म्हूण आमी सांगीत. आत्मीक संगती विशयांत आमी उलयतना जायत्यांनी विचारचें आसा, हांवें खरें क्रिस्ती जिवीत जियेल्यार कितें करी जाय. मोगाच्यानो, भाग्यवंत मार्काचो वांजेल आमी वाचल्यार 10व्या अध्यायांत 17 ta 4 वळी पर्यंत आमकां आयकूंक मेळटा. एक फावटी जेजू लोकांक शिकोवन दिवन आसतना एक ग्रेस्त तरणाटो ताचे सरशी आयलो आनी म्हणालो, बऱ्या मिस्त्री, सर्गींचें राज जोडी जैता जाल्यार ह्या सासणीक जिवीत हांवें जोडी जैता जाल्यार कितें करी जाय. जेजून ताका कितें म्हळें, उपादेश पाळ आनी तूं सासणी जिवीत जोडटलोय.
वय मोगाच्या भावा भयणो आयच्या शुभ वर्तमानांत ती तशेंच आमकां आयको मेळटा हांवें कसलें जिवीत जिये जय गी म्हणून देवाची आमें उपादेश फाळी जय. तर पवित्र पुस्तकान सगळे देवाचे उपादेश कायदे आमकां थंयसर दिल्यात. पवित्र पुस्तक उगडून आमी वाचलें तर जाल्यार आमकां थोड्यो संगती आमी दोळ्या मुखार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटात. पयलें जावन आसा देवाची उतर आमी वाची जय, दिसपट्टे जिवितांत ध्यान करी जय आनी देवाक आमचो खण आमी घे जय. तशें दुसरें आमचें कोशेर्द आमी उक्तें करी जय देवाक आनी आमच्या भावा भयण्याक अंतस्करणाच्या ताळ्या प्रमाणे आमी जिये जय. कित्याक देव थंयसर आमचे लागीं उलयता तशें आमचें खरें क्रिस्त म्हणून आमी दाखोवन दी जय. आनी तिसरें लुकाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 27 वळींत आमकां आयकूंक मेळटा हांवें म्हजें जिवीत देवाच्या आनी दुसऱ्यांच्या मोगान भरलें जिवीत कशें जिये जय आनी त्याग करून हेरांक हांवें कुमोग करी जय. आनी निमाणें सुतें हांवें वायट संगतीचेर नियंत्रण जोडी जय आनी दिसपट्टें शेगून जिवीत जिये जय. अशें लागीं लागीं 4 संगत्यो पवित्र पुस्तकांत जायते आमकां आयकूंक मेळटा. पूण हे 4 संगती म्हणल्यार आमच्या उपादेशा प्रमाणे जियेल्या भशेन जाता म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां आयकूंक मेळटा. तर मोगाच्या भावा भयणो जायते फावटी आमचें जिवीत त्या फरिसांवा भशेन म्हणल्यार कांय दुबाव जावचो ना. भायल्यान आमी क्रिस्तांव दिसपट्टे मागणे करता, मिसाक वेता, दान धर्म करता, हेरांक भूतबाळ सांगता, शांतीपणाची उतरां आमी उलयता, अजापाय करता थोड्या फावटी, सैतानूय दांडयता, अशें सगळें. पूण थोडे फावटी आमी अशें करता आसतना आमचो उद्देश कितें नांव जोडूं, हेरां आमकां बरें म्हणूं जाय, हांव भाग्यवंत म्हणूं जाय असलें चिंता आमचें तें आसता. कार्यान पूण आज आमकां शुभ वर्ता म्हणटा आमच्या कार्यांनी नृत्यांनी आमी जिये जय. कित्याक म्हळ्यार देव सरा दावडावचें या बरीं कामां करचें या हेरांक सरमाव दिवचें हें आमकां मात न्ही अन्य धर्माच्या गी करूंक जाता. आमचें पवित्र पुस्तक आमी उगडलो तो जाल्यार पोरण्या तस्तेमंतांत मोइजे फाराव्याच्या आस्थानांत वचून ताणें अजाप करता आसतना अन्य धर्माच्या त्या प्रवादींनी मोइजेसाकी व्हड अजापां दाखयली. ते खरें देवाचो फाटलाव करिनातले तरी की ताणें अजापां दाखयली. पवित्र पुस्तक आनी आमी मुखार वाचलें तर जाल्यार आमकां आयकूंक मेळटा गणन पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत बालाम ताच्या खाणयेंत आमकां आयकूंक मेळटा एका गाडवान प्रवाद केलो. तर देवाक जायता जाल्यार एका मन जातींनी प्रवाद करूंक जाता. हें मात्र न्ही चरित्र आमी वाचली तर जाल्यार पवित्र सभेचें चरित्र वाचल्यार जायते फावटी आमकां उदाहरणां मेळटात. सुमार जाणांनी अन्य धर्माच्यांनी देवसा सोडोवचें या प्रवाद करचें आमकां आयकूंक मेळटा आनी पवित्र पुस्तक खोट करचें या वाखाणी करचें आमकां आयकूंक मेळटा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो केवल आमी उतरांनी मात्र करन आमच्या खरज्ञान आमी जियेना तर जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत फळादीक जावचें ना. देवनाच्या वाचपांत जेजू आमच्या मुखार एक वपार दवरता 2 घर बांदपी विशयांत. ह्या घर बांदपी एकलो गट बुन्यादीचेर बांदुल्लो आनी एका निसरोण्याच्या थळाचेर बांदुल्लो हाचे विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. मोगाच्यानो फालेस्तीन गांवची परिस्थिती कशी आसली आनी ते परिस्थिती विशीं जेजू थोडेंच आमकां ह्या वपारी मुखार सांगता. जेजूच्या काळार सगळो फालेस्तीन गांव गुडो ह्या तपकड तो जावन आसलो. लल्लाण आमी हिल्ली एरिया आमी म्हणटा तशें तो जावन आसलो आनी ती माती रेवाळ ती जावन आसली. गिमांत एकदम घट आनी पावसांत उदक पडलें ती मोव जाताली आनी बरो पावस आयल्यार त्या वळ्याक वळोवन वचून जायते पडे ल्हान ल्हान गुडे सगळे धरणी सामान जाल्ले आसात. आनी जेजू आज तांकां छलती उदाहरण तांच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचें जिवीत असलें आमी केल्यार कितें जावंक फावतलें म्हण तो सांगता. आनी समान चिंतून बरें गूण चिंतून गरो निर्धार घेवन आनी आपूण बांदूंक खंय बांदता म्हूण चिंतलो मनीस खंडीत जावन बरें गूण बुन्याद खणटा आनी थंयसर गट फावंडेशन घालता आनी घर बांदता. देखून ते पावस वतल्यार वाऱ्या वादळ जाल्यार कांयच ताका जायना. ते गट बिल्डींग बरें गट उरता म्हूण जेजू सांगल्यार. आनी एक जेजू म्हणटा समान चिंतनातलो मनीस या नवसो मनीस थंयसर आयलो तर जाल्यार काही ताका आयडिया ना तर जाल्यार तो कितें करतलो थोडेंच कोणतलो आनी बिल्डींग गट उरतलें म्हूण तो चिंतलो आनी बांदतलो. पूण पावस येता आसतना ते व्हाळो येतलो आनी उपरांत सगळें सत्यानाश जातलें. आनी उपरांत जेजू आमकां म्हणटा तुमचें जिवीत तुमी चिंतून पळया ह्या गट बुन्यादीचेर बांदल्या भशेन जाय जय. कित्याक गट आडी पांयाचेर गट क्रिस्ती माऊल्यांचेर बांदलें जिवीत गट जावन उरता खरें फावंडेशन घाल्ल्या बरी उरता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या दोळ्या मुखार थोड्यो संगती आमी व्हरून पळय जय. आयचें शुभ वर्तमान प्रत्येक जावन आज वाचल्लें आमकां 3 संगती दोळ्या मुखार दवरता. पयलें जावन आसा
केवळ वोंटांनी ह्या बायल्यान आमी क्रिस्तांव जावन जियेल्यार पावना. बगार देवाक मानवो तसले जिवीत जिये जाय. क्रिस्ताचे कायदे पाळी जाय, उपादेश आमी पाळी जाय आनी खरं आनी रुजू करून ते दाखय जाय. भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमचें जाय जाय. आमची क्रिस्तांवांची वडीविकाय आमच्या नांवार ना, बगार आमच्या जिवितांत ती आसा. देखून पवित्र पुस्तक आमकां वाचता आसतना आपोस्तलीं कृत्य आमकां पळोवया म्हणटा सुरबली पवित्र सभा कशी आसली, तांचें जिवीत कशें आसलें. तांकां पळयलो लोक कितें म्हणटालो, हे जावन आसा निजाक क्रिस्तांव म्हणून. आनी पवित्र पुस्तक आमकां आयकोंक मेळटा अंत्योकाच्या लोकांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. कित्याक तांचें जिवीत क्रिस्ता सारकें आसलें. तांच्या खरण्यांनी, तांच्या नृत्यांनी, तांच्या जिवितांत आनीक क्रिस्त म्हूण ते साक्ष दिताले. देखून तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. त्याच प्रमाणे जेजू म्हजो खास सोडवणदार, खरो सोडवणदार म्हूण मानून घेवन ताची कुशी करून आमी जिये जाय. सगळे भगवंताचें जिवीत अशेंच जावन आसलें. उदाहरण दिवचें तर कलकत्ताची मदर तेरेसा वर्ती ती जावंक पावली. व्हडलें नांव तिका आसलें, सगळो संवसार तिका मानतालो, पूण कितली कालती आनी बळी ती जावन आसले. सगळे हांवें त्या म्हज्या सर्वेस्परा देवा करचें, ताजी कुशी करचें म्हूण सांगताली. देखून केवळ वंटाण ह्या बायल्यान क्रिस्तांव जाल्यार पावना, बगर आमच्या खरण्यान आमी क्रिस्तांव जाय जाय हें पयलें. दुसरें, प्रवाद करचे ह्या अजापां करची, देवसार दवंडावचें ह्यो सगळें केवळ बायल्यान करून दाखयल्यार पावना. पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगता कायफासांनी त्या राजांगणांत प्रवाद केलो म्हणून. एका मनशान सगळ्या राष्ट्रा खातीर मरचें बरें म्हूण ताणें शिकोवन दिलें. वय आजकाल अजाप आमी सगळ्यांनी पळयता, बोलमेसांगचें आमी पळयता, देवसार दवंडाचें आमी पळयता, पिड्यासुड्या गूण करचें आमी पळयता. आनी सबार पोटी समा भावार्थ घट नातलीं मनशां हें पळोवन थंयसर धांवतात, तसलें पळोवंक ते आशेतात. पूण जेजू आमकां कितें म्हणटा, खालतो बळो जावन आमी जिये जाय. देवाक आनी मनशाक मानवलें जिवीत आमी जिये जाय. केवळ बायल्यान कामां करून दाखोवचीं न्ही, भितरल्यान आमचें जिवीत जाय जाय. कित्याक फारिजेवान जिवीत अशें जावन आसलें. तिसरें आमकां आयकूंक मेळटा जेजूक खाल जावन आमी चलय जाय. बी डुअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. म्हणजे अखंड पत्तेनी जेजूचेर अखंड भावार्थ घट बुनयादीचेर बांदलें आमचें जिवीत जाय जाय. म्हणजे घट बुनयाद बऱ्या खडपाचेर बुदवंत मनशा बरें आमचें जिवीत बांदून हाडूं जाय. कित्याक ताचें जिवीत भद्र उरता, घट उरता. कश्ट, संकश्ट, पिडासिडा, आकांत, वळवळे, दरिद्रपण, दुबळीकाय अशें जायते मनशा जिवितांत घडटा. सामान्य जावन थोड्या मनशा जिवितांत हर एक फावटी घडटा. पूण जेजू आमकां कितें सांगता, आमचो भावार्थ घट आसल्यार त्या घट बुनयादीचेर आमी तो भावार्थ बांदून आमी जियेल्यार हें सगळें येता आसतना आमकां कांयच भोगना. कित्याक जेजू म्हज्या बोगले कसा म्हणलें घट धैर्य आमकां मेळटा. पवित्र पुस्तकांत जोब प्रवादाचें निदर्शन भोव अपुर्बायाचें. ताच्या जिवितांत घडलें घडीत आमी वाचल्यार ताच्यातले कश्ट भोगुल्लो मनीस दुसऱ्या परण्या तस्तामेंतांत दुसरो कोणूच ना. जाल्यार देवाचो विश्वास ताणें दवरलो. हें सगळें ताच्या जिवितांत घडलें. आनी निमाणें ताणें वर्त्या भावार्थान म्हणलीं उतरां भोव अपुर्बायाचीं. देवान दिलें, देवान वेलें, ताचें नांव हरसिल्लें जावं. तर मोगाच्या भावा भयणो, असले अखंड भावार्थ, असले खडपाचेर घाल्ली बुनयाद, असलो भावार्थ जिवोची मनशां जाय जाय म्हूण जेजू आज आमकां खडाखड सांगता. आनी कोण आपणाची कुशी करता, ह्या संवसारी चिंता प्रमाणे जियेता, तो रेवेर बांदिल्ल्या घरा भशेन, एका हॅड्डा भशेन म्हणटा जेजू. चलवणी, दुबळीकाय, नश्ट भोगता आसतना, खांगाल जाता आसतना तो भियेता, देदेस्पर जाता आनी खंय येवचें म्हण ताका कळना. आनी जायते फावटी थंय हांगा तो जवता. आनी निमाणें जुदासाबाचें देदेस्पर जावन जीवघात केले जायतीं निदर्शनां आमकां पळोवंक मेळटात. फाटल्या दिसांनी 2-3 दिसां आदीं आमी पेपरांनी वाचलें, न्यूज पेपरांनी वाचलें, एकाच दिसा 7 जाणांनी जीवघात केल्लो ह्या गळपास काण गेल्लो आमच्या कर्नाटकांत. ते थोडी घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आसात. पूण असली जायतीं आसात. मनशाक आज सोंसणी खायना, देवाचे विश्वास ताका ना, कितें जाता आसतना ताका सोसूंक जायना आनी तक्षण तो निर्धार घेता आनी आपणाचें जिवीत तो नाश करता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपाणी भोव अपुर्बाचें शिकवण आमकां मेळ्ळ्या. प्रत्येक जावन आमचें जिवीत घट बुनयादीचेर बांदूं जाय. देवाची कुशी करून आमी जिये जाय. देवा खालती जावन आमी चलूं जाय. हर एक घडी आमी देवाच्या हातांत आसूं जाय. देव आमच्या बोगलेक आसूं जाय. तर मोगाच्या भावा भयणो, असलो स्पिरीट आमकां हर एकल्या गरजेचो. ह्यो असलो जिवीत आमकां हर एकल्या गरजेचें. असलें जिवीत आमी मानून हाडीत येता जाल्यार दिसपडतें आमी माग जाय. हर एक फावटी आमकां भावार्थान घट करूंक, भावार्थान जियोंक, भावार्थाची साल समकणी आमी मुखार वचूंक देवाची कृपा आमी माग जाय.
थवळ खंडी जावन तसो जेजू क्रिस्त आमकां कुरपेन भरतलो, आमकां बोल दितलो, आमकां आदार दितलो आनी आमी गट बुनयादीचेर मुखार वयतले हांव आनी ज्यो प्रवादी भाशेन कितेंय घडटा आसतना देवाक आमी ओगोळसूंक पावतले हांव, देवाक आमी अर्गां दिवंक पावतले हांव आनी असलें जिवीत पळयल्लो जेजू म्हजो आनी तुजो जेजू आमकां बेसवानी भरतलो. तर असलेंच आमचें जिवीत जावूं दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री. प्रजेक दया मागतेली, आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. करता आयसो हो दीस तुवें दिल्ल्या पासून. देवा बापा तुजी स्तुती करता आयसो हो दीस तुवें दिल्ल्या पासून. राती विशेव दिवून म्हजी जतन घेवून तुजी स्तुती करचे बाग दिल्ल्या पासून. राती विशेव दिवून म्हजी जतन घेवून तुजी स्तुती करचे बाग दिल्ल्या पासून.
तुझी स्तुती करता म्हाका सांगात तुवें दिल्ल्यापासून जेजू सोम्या तुझी स्तुती करता म्हाका सांगात तुवें दिल्ल्यापासून आयच्या नव्या दिसान म्हजे संगी रावून म्हाका सलोन व्हरून तुवें पावच्या पासून आयच्या नव्या दिसान म्हजे संगी रावून म्हाका सलोन व्हरून तुवें पावच्या पासून जेजू मुझे कहिए बेटा बेटा जेजू मुझे कहिए मोजा चिंतान सोपता जेजू मुझे कहिए मोजा आयच्या बोयडा जेजू मुझे कहिए मोजा एक कामा पवित्रत्म्या तुझी स्तुती करता तुझ्या मोगान म्हाका भरल्या पासून पवित्रत्म्या तुझी स्तुती करता तुझ्या मोगान म्हाका भरल्या पासून तुझ्या देण्यानी भर तुझ्या फळान नेटय म्हजे संगी रावून सदां सलवून तूं वर तुझ्या देण्यानी भर तुझ्या फळान नेटय म्हजे संगी रावून सदां सलवून तूं वर पवित्रत्म्या सदां तुझ्या जाणवायेन भर पवित्रत्म्या सदां म्हाका तूं सलोन व्हर पवित्रत्म्या सदां देवा सदां सती पवित्रत्म्या सदां मुझे कुटुंबानु माये तुजो मोग करता स्त्रियां भितर सदैव हांव वर्णिता मर्ये माये तुजो मोग करता स्त्रियां भितर सदैव हांव वर्णिता बापा कुशे काल जावन जेजू कुसव्यांत घेवन संवसाराक तेणे जावन तुवें दिल्ल्या पासून बापा कुशे काल जावन जेजू कुसव्यांत घेवन संवसाराक तेणे जावन तुवें दिल्ल्या पासून मोडिये माये सदां बापा लागीं तूं मान मोडिये माये सदां जेजू लागीं तूं सांग मोडिये माये सदां पवित्र ज्ञान धाडून मोडिये माये